मोरजे चर्च वाठारांत मोरजेच्यान तुये म्हापसा वाया पणजे वचपी बस शुक्रारा सकाळी बंद पडली। सकाळी कामार वचपी लोक ह्या बशींनी प्रवास करतात। बस बंद पडिल्ल्यान कामार वचपी लोकांचे हाल जाले। शुक्रारा सकाळी मोरजे कदंबा बस बंद पडली। 30-35 वर्सां पयलींच्यो पोरण्यो कदंबा बशी ग्रामीण वाठारांत धाडटात। मदींच ह्यो बशी बंद पडटात। सकाळी ह्या बशींनी कामार वचपी लोक प्रवास करतात। बस बंद पडल्यार वरांची वरां प्रवाशांक तात्काळून वाटेर उबे रावचें पडटा। उपरांत प्रवाशांक कामार पावपाक वेळ जाता। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन गांवांनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो कदंबा बशी उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी मोरजेकारांनी केल्या। माझी रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक असले जुने बशी म्हाका दिसता 20-25 वर्सांची बस असले बशी इतल्या लॉंग रुटाक घालपाचे न्हू, बरे न्यू बशी घालपाचे। कित्याक हांगांतल्यान डायरेक्ट पणजे वचपी लोक कामाक मोरजेसून पणजे म्हणजे एकदम लांब पडटा आनी जेंचे कडेन गाडी स्वताचे आहा ते पावंक शकता। ताका लागून हे जुने बशी घालचे न्हू, नवे बशी घालचे जेणे करून लोक टायमार पणजे पावतले। हे पळय आतां घात जालो न्हू बस मोडली म्हणटकच, तेन्ना हे गव्हर्मेंटान विचार करचो आनी न्यू बस घालची। मगर ते पॅसेंजर आमचे खंय कशे गेले काय? पॅसेंजर वचोंक नासले, ते पॅसेंजर तेमान वयताले, बस तेमान वचपाची। मागीर परत पॅसेंजर घेवन पेडण्यासून म्हापशा वचपाची। म्हणजे तेचेर पर्यायी बस बी धाडली कदंबा ना दुसरी? काय धाडू? आयज सरकारान एक कदंबा बशी घालून खरी म्हळ्यार सोय बरी जाल्या आनी ह्यो बशी ज्यो आसात त्यो जुने जाल्ल्यो आसात। तेन्ना म्हजी एक कळकळीची विनंती की सरकारान हेचेर लक्ष घालून, कारण ह्या पेडण्यान जे बाबडे बशीची वाट पळोवन बशीन वचपी लोक असतात ते तेंचे आपल्या सबंद दिसाची मेळकत करपाक वयतात ते, आनी ती जर तांकां वचोंक ना मेळ्ळे जर तेंची हालत वेगळी जाता। तेन्ना हो कदंबाचो चेअरमॅन जो आसा हो आमचो पेडण्याचो जावन आसा, तेणी जातीसून लक्ष घालून ह्या लोकांची सोय करची आनी तो करतलो अशी म्हाका आशा आसा। आयज आमी मोरजे चर्चच्या वाठारांत आसात आनी कदंब बस जी आपली मोरजेच्यान तुवें म्हापसा पणजे वयताली ती 7:15 ही कदंब बस हांगासर बंद पडलेली आसा। खरं म्हणजे सरकारान ज्या वेळार एखादी बस बंद पडली आणि प्रवासी वयतले कशे कामांक त्या खातीर हाचेर दुसरी सोय करपाची गरज आसली, पूण सरकारान तशी केली ना। 7:15 कदंब बस ही हांगासर बंद पडल्या। पेडणे म्हालान जायते भशेन जुने बशी सुरू केल्ले आसा, त्यामुळे अधून मधून अशे बसी बंद पडटा। सरकारान जुने बशी मोडीत काडून नवे बसेस घालचे आणि प्रवाशांची सोय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर।